माथ्येव लग्नाच्या उत्सवाची वपार. चॅप्टर 22. जेजू नव्यान तांचे लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो. सर्गींचें राज अशें. एका राजान आपल्या पुताचो लग्नाचो उत्सव केलो. लग्नाक आमंत्रण धाडलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनी एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडलें आनी म्हणलें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, पळयात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चरबोयल्लीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण तांणी कान दिवंक ना आनी एकलो आपल्या भाटान दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां बडयले आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजाचो राग पेटलो आनी आपलीं लस्करां धाडून त्या खुन्यांचो ताणें भस्म केलो आनी तांचें नगर लासून उडयलें. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयल्ल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटां तिट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय, बऱ्यांक तशें वायटांक, चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर येयत जाल्यार लग्नाची न्हेसण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें वस्त नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. थंय सगळीं रुदन करून आनी दांत कोरकारावन आसतलीं, कित्याक आपयल्लीं जायतीं पूण विंचून काडलोलीं थोडीं. सोमराजाक धन फारीक करचो की ना. तेन्ना फारिजेव गेले आनी जेजूक कसो उतराक धरचो ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो. आनी हेरोदीच्या पक्षवाड्या बरोबर तांणी आपल्या शिसांक अशें म्हणूंक जेजूशी धाडलें, गुरुजी, तूं स्वतान चलताय आनी देवाची वाट स्वतान शिकयताय आनी तुका कोणाचीच बिडा ना. कित्याक मनशाचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय? हें आमी बरें जाणो. तर तुका कितें दिसता? सोमराजाक धन फारीक करूं येता की ना? पूण तांचें नश्टेपण वळखून जेजू असो पोत्तीपाल केलो. आरे धोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका फास मांडूंक सोदतात? म्हाका एक दंडाचो नाणो दाखयात, पळोवया. तांणी ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रूप कोणाचें आनी हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, सोमराजाचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, बरें तर, सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. ताचो जबाब आयकून ते थोटाकले आनी ताका सांडून गेले. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा विशीं विचार. त्याच दिसा सादुकी पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात ते जेजूशी आयले आनी तांणी ताचे लागीं अशें विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान म्हणलां, संतोश नासतना कोणूय मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक भुरगीं उत्पन्न करचीं. तर आमचे मदें 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी मेलो आनी संसत ना जावन आपली पोतीन आपल्या भावाक धरून गेलो. तेच परी दुसरो आनी तिसरो आनी तशेंच 7वो पर्यान. आनी ते सगळे मोत्तोच बायलूय मेली. तर पुनर्जिवंतपणाच्या समयार 7 जाणां भितर कोणाची पोतीन जातली ती? कित्याक म्हणल्यार सगळ्यांची ती पोतीन जाल्ली. जेजून पोत्तीपालून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकांची न्हय म्हूण देवाचे पदवेची तुमकां वळख ना, देखून तुमी चुकतात. कारण पुनर्जिवंतपणाच्या समयार दादले लग्न जायनात आनी बायलांक लग्न करून दिनात.
पूण तीं सर्गार आसत्या देवाच्या दुतां सारकीं जातात. पूण मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा विशीं अशें देवान तुमकां सांगलां तें तुमी वाचूंक ना. अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव, म्हणटोच मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिवी आसलेल्यांचो देव तो. हें आयकून लोक ताचे जानवाये विशीं अजाप जालो. पयली आज्ञा. पूण सादुकींक ताणें ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंडोलाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, समोतीची व्हडली आज्ञा ती खंयची जेचून पोत्तीपाल केलो? सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बोळान आनी सगल्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही सगल्याहून व्हडली आनी पयली आज्ञा. पूण हिचेच सारकी दुसरी आसा ती, तुजोच कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन आज्ञांचेर धरलोली आसा सगली समूत आनी प्रवाद्यांची शिकवण. क्रिस्त दाविदाचो सोमी. फारिजेव एकठावलेले आसतना जेजून तांचे कडेन हो विचार केलो, क्रिस्ता विशीं तुमकां कितें दिसता? तो कोणाचो पूत? तांणी ताका जबाब दिलो, दाविदाचो. ताणें विचारलें, तशें जाल्यार आत्म्याच्या पेरोनान दावीद ताका सोमी म्हणटा तें कशें? तर ताणें म्हणलां, सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक म्हणलें, तुज्या दुस्मानांक तुज्या पांयांची मन्नय हांवें करीसर तूं म्हज्या उजव्या हाताक बस. जर दावीद ताका सोमी म्हणटा तो ताचो पूत कसो तर? कोणाच्यान ताका एक जाप दिवंक जाली ना, न्हय म्हूण तो दीस मेरेन आनीक ताचे कडेन कितेंय विचारूंक कोणाकूच कालीच जालें ना. देवाचें उतर हें.